पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेंत आयज सेवा संकल्प प्रस्तावाक दिली मान्यताय। मंत्रिमंडळाच्या अर्थीक वेव्हाराच्या समितीन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार आनी झारखंड ह्या वाठारांत आस्पावीत करपी 8 जिल्ल्यांक 3 मल्टी ट्रॅकिंग प्रकल्पांक दिली मान्यताय। एआय परिशदे वेळार निदर्शनां करपी युथ काँग्रेसीच्या वांगड्या आड जाली कारवाय। युथ काँग्रेसीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांक 4 दिसांचो फर्मायला रिमांड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सावन इस्रायल भेटेर। इस्रायलची संसद नेसेट हांगा करतले संबोधन। पणजी महानगरपालिका वेंचणुकेंत आमी पणजेकार पॅनलाक वाडटो तेंको। पणजी सुरक्षीत दवरपा खातीर आम आदमी पक्ष आमी पणजेकार पॅनलाक दिता साथ। आनी गृह आधार येवजणे अंतर्गत बायलांक लाव मेळपा खातीर खासा शिबिराचें फोंड्यां आयोजन। बायलांक सशक्त करपा दिकेन चडांत चड बायलांक ह्या येवजणेचो लाव घेवपाचो मुखेलमंत्र्यांनी मारला उलो। पळोवया खबरो विस्तारान। सेवा तीर्थ हांगा आयज मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचेर खासा पत्रकार परिशदेचें आयोजन केल्लें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ह्या वेळार संबोधीत केलें। हे बसकेंत सेवा संकल्प प्रस्ताव पारीत केलो। कर्तव्य सेवा आनी समर्पणाचो उद्देश मुखार दवरून सेवा तीर्थार जावपी ह्या पयल्या बसकेंत केंद्रीय मंत्रिमंडळान घेतिल्लो निर्णय 140 कोटी देशवासियां खातीर राष्ट्र निर्माणाच्या व्यापक लक्ष्याचेर केंद्रीत केला। आज सेवा तीर्थ में प्रथम कैबिनेट बैठक हुई। इसमें सेवा संकल्प प्रस्ताव, जो कि भारत की विकास यात्रा में एक नया आरंभ है, ये प्रस्ताव यहाँ पर आज कैबिनेट में रिजॉल्व किया गया, स्वीकार किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रिमंडल की ऐतिहासिक प्रथम बैठक आयोजित हो रही है। यह बैठक एवं यह भवन नए भारत के नवनिर्माण की एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। इस शुभारंभ के साथ ही हम उस भविष्य का स्वागत कर रहे हैं जिसके निर्माण में सदियों का श्रम लगा है। मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक वेव्हाराच्या समितीन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार आनी झारखंड ह्या वाठारांत आस्पावीत करपी 8 जिल्ल्यांक 3 मल्टी ट्रॅकिंग प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वा खाला फाटल्या वर्सा घेतिल्ल्या निर्णयान शासनाच्या उद्देशांक अधिक स्पष्ट केला। देशान असंभव गजालींक संभव केला अशेंय तांणी सांगलें। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण से करोड़ों परिवारों और महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन मिला है। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी जे कितें करता ते देशा खातीर लजेची गजाल अशें म्हणत तांच्या कृत्याचेर खर टिका जाता। पुराय संवसाराची नदर भारताचेर आसा। भारताचें नांव सगळी कडेन गाजता आसतना कपडे काडून अशे तरेन विरोध प्रदर्शन करप समान न्हय। भारताक लजेक घालपाक मुखार सरिल्लो राहुल गांधी आयज स्वता उक्ताडार आयला अशें एआय समिटाच्या कार्यविधीक शर्टलेस प्रदर्शन केल्ले खातीर युथ काँग्रेस अध्यक्षांक 4 दिसांचो रिमांड दिल्ल्याचे भाजपाचे म्हणयारे गौरव भाटिया हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें। राहुल गांधी ने भारत को शर्मिंदा करने के लिए और बदनाम करने के लिए साजिश रची थी। परत दर परत अब वो बाहर आ रही है और ये कहना गलत नहीं होगा, ये राहुल गांधी कर रहे हैं देश को शर्मिंदा, और देश को शर्मिंदा करने के प्रयास में ये खुद परत दर परत नंगे होते जा रहे हैं।
मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी दिल्लींतल्या भारत मंडपम हांगा भारतीय वेंचणूक आयुक्त आनी राज्य वेंचणूक आयुक्तांच्या राष्ट्रीय रावंड टेबल परिशदेंत उलयतना सगळ्या पात्र मतदारांक वेंचणूक वळेरेंत आस्पाव करपा खातीर खाशेलो सदन सुदारणा व्यायाम सुरू केला जाल्यार अपात्र मतदारांक तातूंतल्यान वगळचें अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्तान सांगलां. सध्या 12 राज्यांनी SIR सुरू आसा आनी तातूंतल्या 11 राज्यांनी आपली वेंचणूक वळेरी उजवाडाक हाडल्या अशें ज्ञानेश कुमार हांणी सांगलें. Pure electoral rolls are the bedrock of any democracy. And the Election Commission of India, in its historic pursuit, started the special intensive revision, wherein which all eligible electors should be inside the rolls, while at the same time ineligible electors should be excluded. This process was started in Bihar, completed flawlessly with 0 appeals, currently undergoing in 12 states, out of which 11 states electoral rolls have been published. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची इस्रायल भेट ऐतिहासीक थारतली अशें इस्रायलांतले भारताचे राजदूत JP सिंग हांणी सांगलां. आयज जेरुसलमांत आकाशवाणी वृत्तवाहिनी कडेन उलयतना JP सिंग हांणी इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांचे कडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलोवणी करतले. तशेंच इस्रायलाचे राष्ट्राध्यक्ष आयजॅक हार्जोग हांची भेट घेतले. उपरांत इस्रायलाचे संसद नेसेट हांगा प्रधानमंत्र्यांचे संबोधन जातले. 2027 सालांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इस्रायलाक भेट दिली. त्या वेळार दोनूय देशां मदले संबंद घटमूट करपाची दिकेन बुन्याद घाल्ली. आतां त्या रणनीती भागीदारीचेर अदीक काम करून नव्या टप्प्यान भरपाची वेळ आयल्या अशें तांणी सांगलें. ह्या भेटे वेळार दोनूय देशां मदीं कितल्याशाच कबलातींचेर सयो जातल्यो अशी माहिती तांणी दिली. Modi is visiting Israel on February 25th and 26th. It's a 2 days visit. This is a very historic visit. He came to, first time he came to Israel was in 2017, and that time he laid down the foundation of our relationship. And now we have reached a stage where we need to take it forward and start a new phase of our strategic relationship. During his visit, he will be having detailed discussions on bilateral issues and regional and global issues with the Prime Minister, Mr. Netanyahu. He will also be meeting the President, Mr. Herzog, and he will be addressing the Knesset, which is their parliament, 25th of February. घेऊया एक लहानसं विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसव उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो.
गोंय सरकाराच्या बायलां आनी बालविकास संचालनालयान गृह आधार येवजणे अंतर्गत एका खासा शिबिराचें आयोजन फोंड्याच्या बायलां खातीर राजीव कला मंदिरांत आयोजीत केल्लें. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, जलस्रोत आनी सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर, फोंडा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष वीरेंद्र ढवळीकर, बायलां आनी बालविकास संचालनालयाच्यो संचालिका ज्योती देसाय, थळावे पंच वांगडी, नगरसेवक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. 2012 सालांत गोंय सरकाराच्या ह्या गृह आधार येवजणे अंतर्गत बायलां खातीर ह्या येवजणेची सुरवात जाल्ली. उपरांत हेर बायलांक लेगीत ह्या येवजणेचो लाव जावचो हाका लागून ह्या शिबिराचें आयोजन केल्लें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या कार्यावळीक जमिल्ल्या बायलांक मार्गदर्शन केलें. आयच्या निमित्तान गृह आधार जे आसा पयली एक त्या निमित्तान म्हणटा हे 1,500 शिल्लक पयसो न्ही. 1,500 समजा आमी 500 रुपये सुद्धा सांबाळ करून दवरले जर जाय जाल्यार भुरग्याची 1 वर्साची फी जावपाक शकता. 1,500 मोडपाक जाय अशें ना. म्हणजे काही एक्झाम्पल आसात जेणे आपल्याला 1,500 कारण घराकडे थोडे कोण जर दुसरो जोडपी आशिल्लो दिसाळ्या वचपी आशिल्लो तेणे आपल्याला 1,500 दवरले आणि भुरग्याचे डिप्लोमा एज्युकेशन वचपाक जी फी लागता पयली 8,000 रुपया त्या चेकूंतल्यान भरली आणि 8,000 रुपये कमी पडटाले तिका. ते 8,000 रुपये तिणे सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यान घेतले. सर्तेश्वर लेगीत जाल जर जाय 3 वर्सांनी ती सामकी सांगपा येयली उमेदीन की भाऊ म्हज्या भुरग्याचो डिप्लोमा इंजिनियर जालो म्हणून. लक्षात घ्या की पयशांचो विनियोग पयशे मेळटा म्हणून कशाचें पडप न्ही. पयशांचो विनियोग जो आसा पयली तो बरे पद्दतीन करपाक जाय. एकंदर हो कार्यक्रम योजिता असताना विच इज अ स्पेशल कॅम्प हांव परत सांगता फोंड्याकारा खातीर सरकार तुमच्या दारी होय सगळ्यात पयली आमी लायलो. फोंड्याकारा खातीर PM सूर्यघर योजना ही सगळ्यात पयली तुमच्या कडेन आमी हाडली. आतां दुसरी आमी गृह आधाराचो स्पेशल कॅम्प होय तुमच्या खातीर पयली हाडलो. RDAचोय कॅम्प आमी होय बी तुमच्या खातीर पयली लायलो. म्हणून आमी फोंड्या मतदारसंघातल्यान अशा पद्दतीन वेगवेगळ्यो गजाली सुरवात केल्या. म्हाका खबर आहा कारण हे सरकार हे तुमच्या खातीर सातत्यान काम करीत आसा. बट तुमी बी सरकारा खातीर मातशें काम करचें अशें दिसता. आम आदमी पक्षाचे गोंय अध्यक्ष वाल्मिकी नाईक हांणी जिल्लोधिकारी कार्यालयांत पत्रकारां लागीं उलयतना पणजे शाराचो 180 वर्सांचो नामनेचो इतिहास सध्या चुकीच्या हातान लागला. हाका लागून येता त्या वेंचणुकेंत आम आदमी पक्ष आनी पणजेकार पॅनलाक तेंको दितले अशें सांगलें. आमी पणजे शार पणजेकारां खातीर सुरक्षीत दवरपाच्या हेतान आमी पणजेकार पॅनलाक सगळ्यांनी एकठांय येवन तेंको दिवपाची गरज तांणी उक्तायली. ह्या वेळार आमी पणजेकार पॅनलाचे वांगडी हजर आशिल्ले. मेयराच्या चेअरार बसप म्हणजे एक जबाबदारीची गोष्ट. दिस पर्सन डज नॉट अंडरस्टँड दॅट, सो ही डज नॉट डिजर्व टू बी देर. सो जशें सांगलें दीस पिक्चर इज क्लियर नाव फॉर द पास्ट 5 years. आमी पळयल्या 5 वर्सां जी पणजे शहर जितली बरी आशिल्ली ती सुद्दां वाट लावन उडयली अंडर द नेम ऑफ स्मार्ट सिटी आनी सगळे बाकीचे जे नांवाचे प्रोजेक्ट तांणी केले ते. सो जशें सांगलें दीस टायम आमी सगळे तुमी म्हळ्यार आमी सगळे वेगळ्या वेगळ्या पार्टींचे वी हॅव हॅड डिफरन्सीस. डेफिनेटली वी हॅव हॅड डिफरन्सीस अँड वी मे कंटिन्यू टू हॅव डिफरन्सीस. बट वेन इट कम्स टू पणजे देर इज नो डिफरन्स अमंग एनी ऑफ अस. वी वॉन्ट टू सेव पणजे फ्रॉम दीस बाप बेटा जोडी. पणजी महानगरपालिकेच्या येता त्या वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाची प्रक्रिया पुराय जाल्या. शारांतल्या 30 प्रभागांतल्या एकूण 78 उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरल्यात. वेंचणूक आयोगाच्या आंकडेवारी प्रमाण ह्या उमेदवारां कडल्यान एकूण 80 नामांकन अर्ज दाखल केल्ले. प्रभाग क्रमांक 26तल्यान सगळ्यांत जास्त म्हळ्यार 4 उमेदवारांनी अर्ज भरल्यात. उपरांत प्रभाग क्रमांक 1, 11 आनी 24तल्यान दरेकी 4 उमेदवारांनी नामांकनां दाखल केल्यात. प्रभाग क्रमांक 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29 आनी 30 ह्या प्रभागांतल्यान दरेकी फकत 2 उमेदवार आशिल्ल्यान थेट लढत पळोवपाक मेळटली. प्रभाग क्रमांक 2, 3, 6, 8, 14, 15, 21 आनी 27 हे प्रभाग OBC श्रेणी खातीर राखून दवरल्यात. प्रभाग क्रमांक 1 हो अनुसूचित जमातींतल्या बायलां खातीर राखून दवरला. प्रभाग क्रमांक 16, 19, 22, 23,
25 आणि 29 हे प्रभाग बायला उमेदवारा खातीर राखून दवरिल्ले आसात. हे वेंचणुकेत मुखेल उमेदवार रिंगणात उतरल्यात. तातूंत रोहित मोन्सरात प्रभाग क्रमांक 4, सुरेंद्र फुर्तादो प्रभाग क्रमांक 9, संचित देसाई प्रभाग क्रमांक 7, विठ्ठल चोपडेकार प्रभाग 27, कबीर पिंटो मखीजा प्रभाग 10 हे ह्या वेंचणुकेत उतरल्यात. आता सगळ्यांचे लक्ष ह्या नामांकन अर्जांच्या छाननी आणि उपरांत जावपी उमेदवाराच्या प्रचाराकडेन लागला. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कन्वर्ज 2.0 ह्या शिक्षा उद्योजक संगम अकॅमेडिया इंडस्ट्री परिशदेचे उक्तावण आज केले. ह्या परिशदेंत व्हडा संख्येन तांत्रीक महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तरणाट्यांनी नाविनीकरणाच्या दृश्टीन विचार करपाचो उलो मारला. तशेंच राज्याच्या फुडारा खातीर उद्देजकताय आपणावपाचेंय तांणी सुचयलें. It is a clear signal that Goa is now focusing on the turning skill into the real world ideas. I congratulate Directorate of the Higher Education for receiving the prestigious Scotch Award for the Converge. The recognition has come through the great hard work. What I appreciate Converge is the practical approach. It connects the classroom with industry. It gives the students exposure behind the textbook. It creates the space where the ideas are tested. This year, the outreach touching over the 50,000 students across the 50 colleges is a strong step forward. And the wide range of the entrepreneurial engagement, hackathon, bootcamp, and the industry session shows that Goa is serious about the preparing its youth for the future economy. And the energies within this room tells me the youth of Goa are ready. मांद्रेचे आमदार जी तारोलकर तशेंच मांद्रे उदरगत संस्थे वतीन मोरजी पोकेवाडा सरकारी मुळावे शाळेंत वरिश्ठ नागरिकां खातीर फुकट फिजिओथेरपी सेवा सुरू करतले अशी माहिती आमदार जी तारोलकर हांणी दिली. माझे इंटेन्शन आले सिनियर सिटीजनांक कितें तरी आमी करचें म्हणून त्या प्रमाणे जेन्ना ही शाळा खाली आहा त्या प्रमाणे हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचे रिक्वेस्ट केली की ही शाळा आहा ती आमकां सिनियर सिटीजन ज्येश्ठ नागरिकां खातीर फिजिओथेरपी खातीर दिवची म्हणून. कित्याक आयज तुमकां खबर आसतली की सगळे वचत ते की फिजिओथेरपी कितलें इम्पॉर्टंट जाला तें आनी आमचे म्हणजे ज्येश्ठ नागरीक चडशे आहात तांकां फिजिओथेरपी व्हेरी इम्पॉर्टंट. खुबशे गोश्टी म्हणजे तांकां कोणाक काही लोकांक पॅरलायज अटॅक येयले, काही डॉक्टरांनी रिकमेंड केल्या फिजिओथेरपी करपाक. ताका लागून आमचे ज्येश्ठ म्हणजे आमी प्लॅन असो केला की 50 वर्साच्या वयर जे आमचे सिनियर सिटीजन्स आहात किंवा 50 वर्सां वयर कोण आहात तांकां हांगासर फिजिओथेरपी तुम्ही पळयता जाल्यार भितर काम चालू आहा. सगळे इक्विपमेंट्स आमी ऑर्डर केल्ले आहा. एका फुडल्या म्हयन्यान सगळे इक्विपमेंट्स येतले. आमचे तेकले फिजिओथेरपिस्ट जे मांद्रेचे आहा ताका आमी हांगासर घेतला आनी सकाळी 9 ते 2 मेरेन सकाळचो फर्स्ट हाफ हांगासर फिजिओथेरपी चलतली. म्हणजे आमी प्लॅन म्हणजे पूर्ण मांद्रे मतदारसंघा खातीर केला. तांकां व्हेहिकलूय आसतली हाडपाक व्हरपाक आनी ती फ्री ऑफ कॉस्ट आसतली. फिजिओथेरपी फ्री ऑफ कॉस्ट आसतली. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन
प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। संवसारीक पावंड्यार पर्यटनाची नवी व्याख्या करपाक भारत तयार आसा अशें उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी आयज सांगलां। भारताचे संस्कृतीक दायज, अध्यात्मीक दायज, आधुनीक मुळावी बांदावळ हे वैश्वीक आकर्शण अशेंय तांणी म्हळें। तांणी केल्ल्या संबोधनात भारताच्या पर्यटन क्षेत्राच्या क्षमतेची सविस्तर म्हायती सादर केल्या। With its civilizational heritage, diverse landscapes, spiritual traditions, and youthful demographic dividend, India is poised to redefine tourism for the world. From heritage circuits and ecotourism initiatives to digital tourism platforms and sustainable hospitality models, innovation is reshaping the sector at an extraordinary pace. As we strengthen our tourism infrastructure across the country, special focus must also be given to the preservation and world-class development of our UNESCO World Heritage sites, which represent India's civilizational depth and cultural leadership. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मजगती आयज सावन सुरू जाल्ल्या बायलांच्या आंतरराष्ट्रीय एकदिसाच्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियान भारताक 6 विकेटीन हारयले। भारतान पयली फलंदाजी करतना 48.3 षटकांत सगळे गडी वगडावन 214 धांवड्यो केल्यो। ह्या मोखीक जाप दितना ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान 38.2 षटकांत 4 गडे वगडावन 217 धांवड्यो केल्यो। ऑस्ट्रेलियाच्यो फिरकी गोलंदाज ॲशली गार्डनर हिणे 33 धांवड्यो दिवन 3 गडी बाद केले। भारताच्या स्मृती मंदाना हिणे 68 बॉलांनी 58 धांवड्यो केल्यो। पॅरालिम्पीक कमिटी ऑफ इंडिया आणि भारतातल्या ऑस्ट्रेलिया दूतावासान हांच्या जोडपालवान पॅरास्विमींग कार्यशाळेचें आयोजन केलां। 4 दीस चलपी ही कार्यशाळा ग्वालियर हांगा आयोजीत जाता। तज्ञ पेवप्यांच्या मार्गदर्शनाखाला भारताच्या पॅरालिम्पीक खेळगड्यांक बरें प्रशिक्षण दिवन तांचो खेळ अदीक वाडोवपाचे दिकेन ही कार्यशाळा आयोजीत जाता। भारताचे ऑस्ट्रेलियाचे राजदूत फिलिप ग्रीन हांणी ह्या कार्यशाळेंतल्यान बरे पेवपी तयार करपाची मोख आमी बाळगिता अशें सांगलें। Swimming event here with coaches from Australia who will be training Indian coaches in paraswimming. It's part of a broader transformation of our relationship in the area of sport that we see as necessary. India is growing in global confidence, and as part of that, we would like to share some of that with India and be part of India's great journey towards an Olympic Games. We're delighted to be here for this early but important step on para-Olympic coaching, para-swimming coaching. It's great to have 2 great Aussie coaches here who will be passing on much of their knowledge to their Indian counterparts. आता पळोवया आयचें तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32.8 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 23.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर। केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेंत आयज सेवा संकल्प प्रस्तावाक दिली मान्यताय। मंत्रिमंडळाच्या अर्थीक वेव्हाराच्या समितीन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार आणि झारखंड ह्या वाठारांत आस्पावीत करपी 8 जिल्ल्यांक 3 मल्टी ट्रॅकिंग प्रकल्पांक दिली मान्यताय। एकाय परिशदे वेळार निदर्शनां करपी युथ काँग्रेसीच्या वांगड्या आड जाली कारवाय। युथ काँग्रेसीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांक 4 दिसांचो फर्मायला रिमांड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सावन इस्रायल भेटेर। इस्रायलची संसद नेसेट हांगा करतले संबोधन। पणजी महानगरपालिका वेंचणुकेत आमी पणजेकार पॅनलाक वाडटो तेंको। पणजी सुरक्षीत दवरपा खातीर आम आदमी पक्ष आमी पणजेकार पॅनलाक दितात साथ। आणि गृह आधार येवजणे अंतर्गत बायलांक लाव मेळपा खातीर खासा शिबिराचें फोंड्या आयोजन। बायलांक सशक्त करपा दिकेन चडांत चड बायलांक ह्या येवजणेचो लाव घेवपाचो मुखेलमंत्र्यांनी मारलो उलो।
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 195, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.